हांच्या मदलो वाद मुखेलमंत्र्यांच्या मध्यस्थी उपरांत सोंपलो, सभापतीची सभाघरान माहिती। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्र्यांनी साधलो लाभार्थ्यांकडेन संवाद। 1,30,000 घराचे केले लोकार्पण आणि शिलान्यास। भारतीय जनता पार्टीचो फाल्यां गांव चलो अभियान, बुतार वचून कार्यकर्ते मदीं मोदी सरकाराविशीं दितले मतदारांक माहिती। नागरिकता दुरुस्ती कायदो लोकसभा वेंचणुके आदी लागू जातलो, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची माहिती। आता खबरो विस्तारान। राज्याचे खनिज धोरण निश्चित केल्ल्या कारणान ह्या धोरणाच्या आधारान कमी दर्जाच्या खनिजाक मागणी आसा। या मागणीक लागून डंप धोरण निश्चित केला। या कमी दर्जाचो डंप प्रोफायल स्टडी करपाक आमी इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांका घेतल्या। IBM आपलो अहवाल मायनिंग खात्याक सादर करतकूच मायनिंग मालाचो निर्यात करपाक सरकार मुखार सरतले, अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिला। आमदार वेंझी विएगस आणि विजय सरदेसाय हांणी प्रश्नसत्रांत विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले। पॉलिसी करण्या फाटीमागचो दोन उद्देश आसा। एक, लो ग्रेड आयर्न ओरा डिमांड आसा आणि त्याच्या खातीर लो ग्रेड आयर्न ओर हांगासलो वचूं शकता। डंप्स जे आसा पळय न्ही तेजो प्रोफायल स्टडी करपा खातीर IBMक आमी ऑन बोर्ड घेतला। प्रोफायल जेन्ना स्टडी करतले तेजी क्वॉलिटी, क्वॉन्टिटी, कंटेंट हे सगळे जेन्ना समजतले ओके तेन्नाच तो आमकां डंप ऑक्शन करपा खातीर आमकां उपयोगाक येतले। तिसरी गजाल, हे प्रायवेट लँडाचेरूय आसा, गव्हर्मेंट लँडाचेरूय आसा, कम्युनिदाद लँडाचेर आसा, लिजा भायर आसा। आमी जेन्ना हे डंप वेकेट करतले थंयच्यान काडटले तेन्ना ती लँड जी आसा पळय न्ही ती परत एकदा रियूजाक येतली। सांगून एग्रीकल्चरानूय बी पयलीं डंप अशें घातलेले आसा। ती जर फाल्यां सकाळीं आमी बेस्ट आतां माती उबी बेश्टी ती जेन्ना काडली तेन्ना ही लँड जी इतकी म्हणजे इट इज अ लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड ही परत आसा तशी एक तर कल्टिवेशनान येवं शकता, फाल्यां सकाळीं थंय काजी रोवपाक शकता, कारण टू एग्रीकल्चरिस्ट यू कॅन सजेस्ट गूड म्हणटा तशें फाल्यां कितें करपाक शकता आनी कितें ना तें। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन दिल्ल्या अहवालाच्या आधाराचेर मांडवी, जुवारी आणि शापोरा ह्या न्हंयच्या पात्रांतल्यान रेंव काडपाक सुरवात करतले। हाका लागपी हेर कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करपाक 1.5 म्हयनो लागतलो। त्या उपरांत राज्यांतलो रेंव वेवसाय कायदेशीर जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आयज निमण्या दिसा आमदार क्रुज सिल्वा हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली। आमी NIOन स्टडी करपाक लायली आनी तो रिपोर्ट जो आहा तो सबमीट करपाक लायलो। शाफोरा रिवर आसतली, परत मांडवी आसतली, जुवारी आसतली, ह्या रिवरांचे रिपोर्ट जे आसा पळय न्ही ह्या रिवरांचे रिपोर्ट दिल्या। एनवायरमेंट क्लियरन्स करपा खातीर कलेक्टर साउथ आणि कलेक्टर नॉर्थ हांच्यांनी एप्लाय केला। म्हाका दिसता फुडलो 1 म्हयनो तो 1.5 म्हयनो वयतलो जेणे करून आमकां तांकां ऑफिशियली लायसन्स तांकां दिवन ही ऑफिशियली रेंव चालू करपाक। मीनवायल आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या वतीन जी भायली रेंव म्हणजे स्टेटीन जी रेंव येता आयदर कर्नाटकांतल्यान किंवा महाराष्ट्रात जी लिगल सेंट थंयच्यान येता तांच्यांनी DMG कडल्यान पासीस घेवन ती रेंव जी आसा ती स्टेटीत हाडची जेणे करून स्टेटीतलो रेवेचो रेट सेंड रेट वो कंट्रोल उरपाक जाय। फाटल्या 2 दिसां सावन सभापती रमेश तवडकार आणि माजी मंत्री प्रकाश वेळीप हांच्या मदीं चालू आशिल्लो वाद मुखेलमंत्र्यांच्या मध्यस्थी उपरांत सोंपलो। माजी मंत्री वेळीप हांणी सभापतीचेर आरोप केल्ले, त्या उपरांत सभापती तवडकार हांणी आपल्या सभापती पदाचो हक्कभंग केल्ल्या कारणान वेळीप हांकां हक्कभंगाची नोटीस धाडिल्ली। मात आतां हो वाद सोंपला अशी माहिती सभापती तवडकार हांणी सभाघराक दिली। Persistent to the mention that was made in the House. In consultation with the leader of the House, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, I have jointly deliberated with Prakash Velip and have resolved the matter unanimously.
दर्यादेग वाठारांतली नुस्तेमारांची घरां तशेंच पारंपारीक वेवसाय वाटावपा खातीर सरकार केंद्र सरकारां कडेन चर्चा करतलो। हो विशय न्यायालयान आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। दर्यादेग वाठारांतल्या वेवसायीक आस्थापनाक नोटीसो आयिल्ल्यान भिरांतेचें वातावरण आसा अशी लक्षवेधी सुचोवणी आमदार मायकल लोबो हांणी सभाघरांत मांडली। हाचेर सभाघरांत बरोच तेंप चर्चा जाली। The various department involved आसा एक म्हणजे पंचायत, एनवायरमेंट, टुरिझम, फिशरीज डिपार्टमेंट हे सगळं वेगवेगळ्या जाणांकडे वेगवेगळी लायसन्स आहा। 1991च्या पयलीं कोणूच काय कन्स्ट्रक्शनाचें लायसन घेवपाक वचनाशिल्लो, कसलेंच लायसन नाशिल्लें। आपल्या घरान जाता जाल्यार दुकानाय सुरू करी, बारूय सुरू करी आनी सगळें सुरू करी। बार सुरू करता आसतना म्हणजे आत्तां हांव जस्ट चॅक करतालो, घरांतल्या बाराक सुद्दां एक्सायजान तेन्ना लायसन दिताले सगळे जाण, कोण कोणाक ते कमर्शियल प्लेस काय रेजिडेन्शियल प्लेस हें कोण वितरनाशिल्लो। सो मेनी डॉक्युमेंट्स दे हॅव, डिफरंट पीपल हॅविंग द डिफरंट डॉक्युमेंट्स म्हणटा तशें। म्हणजे रेस्टॉरंट सुरू करता जाल्यार हेल्थाचें तेन्ना लायसन लागता। हांव आतां म्हाका एकट्यान 88तलें लायसन दाखयलें, आपल्याक हेल्थान लायसन दिलां। आपल्या घरान म्हणजे जिणी पयलें कॅन्टीन सुरू केलें बिचार तिने आपल्या घरान आनी तिका 88चे आत्तां मॅडम दिल्या 88तले हेल्थान लायसन दिल्लें। तिजो बिझनेस आमी आतां पळोवंक वता जाल्यार तिजो बिझनेस मागीर इल्लिगल बिझनेस म्हणटा, कारण ती रेजिडेन्शियल हितूर चलयता आनी अकॉर्डिंग टू यू तो इल्लिगल जाता। ओके, ताका लागून ताजेर सोल्युशन काडप हें सामकें गरजेचें आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पुराय गुजरातान प्रधानमंत्री आवास येवजणे सयत सगळ्या आवास येवजण्यां खाला बांदिल्ल्या 1,30,000 परस अदीक घरांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान लोकार्पण आनी शिलान्यास केलो। राज्याच्या सगळ्या विधानसभा क्षेत्राच्या 182 सुवातार आयोजित विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यावळी वेळार वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांच्या लाभार्थ्यां कडेन संवाद साधलो। बनासकांठाच्या बिसात जाल्ल्या मुखेल कार्यावळीन मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हांणी वांटो घेतलो। ह्या राज्यव्यापी कार्यावळीन आवास येवजण्यां सयत वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांच्या लाखांनी लाभार्थ्यांनी वांटो घेतलो। आज विकसित भारत विकसित गुजरात एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है और जैसा मुझे बताया गया, गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर एक साथ गुजरात के हर कोने में लाखों लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। विकसित गुजरात की यात्रा में आप सभी लोग इतने उत्साह से शामिल हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। लोकसभा वेंचणुके विशीं मतदारां मदीं जागृताय करपाक फाल्यां भारतीय जनता पार्टीन गांव चलो अभियान आयोजीत केलां। पक्षाचे सगळे मंत्री, आमदार, कार्यकर्ते प्रत्येक बुथार वचून मोदी सरकारा विशीं मतदारांक माहिती दितले। गांव चलो अभियान समितीचे निमंत्रक मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या अभियाना विशीं माहिती दिली। समितीच्या सहनिमंत्रक आमदार डॉक्टर देविया राणे, संकल्प आमोणकार, प्रेमेंद्र शेट आणि भाजपाचे म्हणयारे प्रेमानंद भांबरे ह्या पत्रकार परिषदेक हजर आशिल्ले। भारतीय जनता पार्टीतर्फे संपूर्ण देशव्यापी गांव चलो अभियानाची सुरुवात सगळ्या संपूर्ण देशांत भितर जाल्ली आसा आनी ताचोच एक भाग म्हणजेच गोंय राज्य। आणि गोंय राज्यां भितर जरी ही हें अभियान 4 तारीख ते 11 तारीख पर्यंत चलपाचें आशिल्लें, पण गोंय राज्यान आदरणीय पंतप्रधान हांची भेट 7 तारखेर हांगा जाली। ताच्या नंतर विधानसभा अधिवेशन जालें, म्हणूनच आमी थारायिल्लें आसा की आमचे प्रामुख्यान गांव चलो अभियान ह्या संपूर्ण गोंयां भितर 1723 बूथ आसात, त्या 1723 बुथाचेर एकाच बरोबर गांव चलो अभियान जातलें। एखाद्या खंयच्याय गांवां भितर कसली अशी इमर्जन्सी आसा जाय जाल्यार 10 तारखेर जावपाक शकता किंवा 12 तारखेर एक्सटेंड जावपाक शकता, पण
95% of Goa's booth will be covered on a single day. आयचो दीस सामको म्हत्वाचो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. 17व्या लोकसभेच्या निमण्या अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा तांणी सभागृहाक संबोधित केलें. आज का ये दिवस लोकतंत्र की एक महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है. 17वीं लोकसभा ने 5 वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेक विध महत्वपूर्ण निर्णय किए, अनेक चुनौतियों को सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास, एक प्रकार से ही आज का दिवस हम सबकी उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करना ये अवसर है. लोकसभेन आयज ऐतिहासिक श्री राम मंदिर निर्मणी आणि श्रीराम लल्लाच्या प्राण प्रतिष्ठापनेचेर चर्चा जाली. भारतीय जनता पार्टीचे खासदार डॉ. सत्यपाल सिंग हांणी ह्या भासाभाशेक सुरवात केली. राम मंदिर भारताच्या कोट्यांनी लोकांच्या आस्थेचे प्रतीक आसा अशें तांणी सांगलें. भारताच्या जनतेची सगळ्यांत व्हडली वळख मनीसपण आसा अशें काँग्रेसीचे गौरव गोगोय हांणी म्हळें. देशांतले मागासवर्गीय, वंचित आणि अल्पसंख्याक रामराज्याच्या विचारांत खोशी आसात काय ना हाचो विचार करपाक जाय अशें गोगोय हांणी म्हळें. राम मंदिर निर्माण आंदोलनाचो आपूण वांटो जावन आपूण भाग्यशाली थारला अशें ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती हांणी म्हळें. पुलिसांच्या फारपेटीन मरण आयिल्ल्या कारसेवकांचेरूय गोगोय हांणी उलोवंक जाय अशें साध्वी निरंजन ज्योती हांणी सांगलें. 22 जानेवारीचो दीस इतिहासीक दीस थारला. अन्याय आडच्या लढाईचो, आंदोलनाचो निमणो दीस थारलो. न्यायाची लढाई हांगा पुराय जाली अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का, उसमें मुझे मेरे विचार रखने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए हृदय से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं. मान्यवर, मैं देश की 140 करोड़ की जनता की ओर से भी आसन का, स्पीकर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सदन है वो नियम से तो चलता ही है. हर चर्चा नियमों से बंधी हुई होती है, संविधान से बंधी हुई होती है, परंतु एक मायनों में ये सदन जन चेतना का, जनता की आकांक्षाओं का और जनता की इच्छाओं की प्रवक्ता बनने का भी सदन का दायित्व है और आज ये हो रहा है. इतले मजगती देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जारी केल्ल्या श्वेतपत्रिकेचेर राज्यसभेन भासाभास जाता. भाजपाचे सुशील मोदी हांणी युपीए शासन काळांत अनियमितताय आनी घोटाळ्यांत काँग्रेस फुडाऱ्यांचो वांटो आशिल्ल्याचो मुद्दो उपस्थित केलो. फाटल्या 10 वर्सांत नरेंद्र मोदी सरकाराचेर कसलोच आरोप जावंक ना अशें तांणी सांगलें. युपीए शासन काळांतल्या चुकीच्या धोरणाक लागून बँकिंग क्षेत्राचेर प्रतिकूल प्रभाव पडलो अशें तांणी सांगलें. सरकाराच्या सेगीत आनी शाश्वत यत्नांक लागून तशेंच प्रभावी धोरणाक लागून भारताची अर्थवेवस्था रुळार आयल्या आनी ती संवसारांतली 5वी सगळ्यांत व्हडली अर्थवेवस्था जाल्या अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी राज्यसभेन भारतीय अर्थवेवस्थेवेल्या श्वेतपत्रिकेचेर उलयतना सांगलें. मोदी सरकाराच्या 3ऱ्या कार्यकाळांत भारत 3री सगळ्यांत व्हडली अर्थवेवस्था जातली अशें तांणी सांगलें. After 2004, the 10 years, the promised reforms of the 1991 itself was not complete at that time. Subsequently, when there was an opportunity again between 2004 and 2014, no reforms. It's one thing to continuously tell us, what have you done, what have you done? The two-track approach which is required for the train to go forward. One, which is going to remove the malpractices impact on the economy, and two, not only carry forward those pending reforms which have been waiting from 91, but also even further to take the economy forward. So that is the track which we laid for ourselves, and there we go. We have reached a stage where the economy can now say
We've reached 5th position. We'll reach the 3rd in the coming years. येता त्या लोकसभा वेंचणुके आदी नागरिकता दुरुस्ती कायदो म्हळ्यार CAA लागू करतले अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. ET नांव वैश्वीक वेपार संमेलनात ते उलयताले. हो कायदो नागरिकता दिवचे खातीर आसा आनी ह्या कायद्याक लागून कोणाचीच नागरिकता वचची ना अशें तांणी सांगलें. बिगर मुस्लीम स्थलांतरितांक भारतीय नागरिकता दिवप हो ह्या कायद्याचो हेत आसा अशें तांणी सांगलें. डिसेंबर 2019 वर्सा संसदेन हो कायदो संमत जाल्लो. वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी. सारे लोग यहाँ भाग कर आना चाहते थे. उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिसरे फावट देशाचे प्रधानमंत्री जातले अशें केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री मोदी संवसारीक गठबंधन करतात अशें सांगून मोदी सरकारान केल्ल्या वावराचेर ते उलयले. प्रधानमंत्री मोदी हॅट्रिक करतले अशें तांणी सांगलें. तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार. देश का वातावरण मोदीमय हुआ है, राममय हुआ है. और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है. तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे. मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे. खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसो विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे. क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. 1 फेब्रुवारी सादर केल्ल्या अंतरीम अदमास पत्रकान आशा कार्यकर्त्यांक आयुष्मान भारत येवजणे कडेन जोडपाची तजवीज केल्या. भलायकी आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्र हांणी ही माहिती दिली. Under the guidance of the Honorable Prime Minister, the Finance Minister announced during the interim budget a very important decision to include all the ASHA workers, the Anganwadi workers and helpers in the Ayushman Bharat scheme, which will give them the benefit of free health cover in hospitals up to 5 lakh rupees for themselves and their families. This is a very important decision because, as we all know, these were the frontline workers during COVID, and they are also the most important workers for any of the health programs because they are the people who go out in the field, motivate our citizens to come forward, look after the health of our children. So they are the most important aspect of our health system, and this very important decision has been taken, and now they will be able to fulfill their obligations much more freely, being assured of their health as well as their families' health. न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज पणजे फेरी धक्क्यार 2 नव्या फेरीबोटीचे जलावतरण केले. ह्या वेळार आमदार राजेश फळदेसाय, केदार नायक, सरकारी अधिकारी आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. 2 कोटी 63 लाखावयर रुपया खर्च करून हे 2 फेरीबोटी बांदल्यात. आमचे एक्सपेन्सीस आसा ते नियरिंग टू 50 crores. म्हणजे आमी हातून भितर रेव्हेन्यू मॉडेल पळयनासतना एक सर्वीस म्हणून करतात आनी त्या वेळार आमचे विकास बाब गावणेकर हांचे खूब आमकां मार्गदर्शन आनी मोलाचे साथ मेळटा कारण फायनान्शियल वायबिलिटी हो एक अत्यंत गरजेचो आसा. पूण ही सेवा जाल्ली कारणान, सर्वीस जाल्ली कारणान तांचे कडल्यान एक फायनान्सा कडच्यानी आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणून महत्वपूर्ण अशी भुमिका तांचे कडल्यान जाल्ले. आमचे श्री भोसले हांणी खूब कश्ट करून हे सगळी प्रपोजलां मुखार व्हेल्ले आसात आनी नवे नवे तंत्रज्ञान येता तेन्ना आमी डेफिनेटली हें काम करीत वतले. जस्टिस GD कामत यादस्तीक राष्ट्रीय मूट कोर्ट सर्तीचे उक्तावण राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल ॲडव्होकेट देविदास पांगम हांचे हस्तुकी जाले. VM साळगांवकर कायदो महाविद्यालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीच्या दुसऱ्या आवृत्तीन देशभरांतल्यान 24 पंगड वांटेकार जाल्यात. मूट कोर्ट सर्तींतल्यान युक्तिवाद करपाचो भंय वता अशें ह्या वेळार उलयतना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.
देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां मनोवपाक 3 दिसांचो अमृत युवा कालोत्सव आयोजीत केला। तातूंत संगीत, नाच, नाटक, लोककला आणि जनजातीय कलेचे सादरीकरण जातले। संगीत नाटक अकादमीन कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि कला अकादमीच्या जोडपालवान हो महोत्सव आयोजित केला। या महोत्सवान कार्यशाळा जातल्यो। 10 ते 12 फेब्रुवारी मदी कला अकादमीन हो महोत्सव आयोजित केला। संगीत नाटक अकादमीच्यो अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा हांणी या महोत्सवाविशीं माहिती दिली। The Amrut Yuva Kalotsav, which is going to be organized here, it is in the series of 75 days festival in all over India. This is the 21st state, and the 73, 74 and the 75th, the finale festival is organized where the brimming youth is all over, and it is the dream of every youth to be a part of a Goa and to visit the Goa, and that is why the Goa is selected as the final venue to be presented the Amrut Yuva Kalotsav. The Amrut Yuva Kalotsav is an expression of the youthful energy with which India is brimming today, and it is being envisaged as a series of the events which we started in the Kala Kshetra, that is in Chennai. Then we went into the very different 20 states, and everywhere the young artists were welcome. आज राजधानी पणजेन कार्निवाल मिरवणूक जाता। वेगवेगळे चित्ररथ आणि पंगड आपल्या कलेचे प्रदर्शन करता। वचूया पणजेच्या कार्निवाल मिरवणुकेन। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.8°C जाल्यार उणे तापमान 21.8°C नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। मांडवी, जुवारी आणि शापोरा न्हंयच्या पात्रांतल्यान रेंव काडपाक सुरवात करतले, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली विधानसभेत माहिती। सभापती रमेश तवडकार आणि माजी मंत्री प्रकाश वेळीप हांच्या मदलो वाद मुखेलमंत्र्यांच्या मध्यस्थी उपरांत सोंपलो, सभापतीची सभाघरान माहिती। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्र्यांनी साधलो लाभार्थ्यांकडे संवाद। 1,30,000 घरांचे केले लोकार्पण आणि शिलान्यास। भारतीय जनता पार्टीचे फाल्यां गांव चलो अभियान, बुथार वचून कार्यकर्ते मोदी सरकाराविशीं दितले मतदारांक माहिती। नागरिकता दुरुस्ती कायदो लोकसभा वेंचणुके आदी लागू जातलो, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची माहिती। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।